नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार कार्यावळीत तुम्हाला येवकार. अशें म्हणटात की जो समाज आपलो इतिहास विसरता तो समाज सगळे कडेन शेणटा आनी जो समाज आपल्या इतिहासाची ज्या समाजाक जाणीव आसा तो समाज सदांच एक पावल फुडें आसता. आनीक हे आमी जर उदाहरण दिवन सांगपाचें जाल्यार कुंकळकारांचें दिवपाक जाता. कुंकळे जेन्ना आमचे 442 वर्सां पयलीं जो आमचो एशियांतलोच पयलो उठाव अशें जाका म्हणटात परकी सत्तेचे तो कुंकळेक 16 महानायकांनी केलो. आनीक आजय त्या उठावाची सगळे कुंकळकार आपली एक मिरास आपली एक परंपरा ह्या तरेन उगडास दवरतात. प्रत्येक वर्सा ह्या दिसाच्या निमतान समारंभ जाता. आनीक हो दीस आमचो 16 महानायकांनी आमच्या परकी सत्तेचे विरोधात जे बंड केल्ले जो उठाव केल्लो ताजी याद म्हणून फाल्यां कुंकळे चिफ्टन्स मेमोरियल आसा थंय सरकारी पातळीचेर मनोवपाचे आसात. आनीक ह्या फाटभुंयेचेर आमी चर्चा करपाक आपयल्यात की कुंकळी चिफ्टन्स मेमोरियल हे संस्थेचे अध्यक्ष बाब ऑस्कार मार्टिन्स हांकां. ऑस्कार येवकार. आनीक तुका पयलीं परबी की येदे व्हडले इतिहासाचे फाल्यां परत एकदां ते इतिहासाक उजाळ मेळपाक आसा. तुका कितें दिसता? पयली सुवातेर गोमंतक टीव्ही हे शास्त्रीय प्रोग्राम तुमी घडोवन आतां आज म्हाका आपयलो म्हूण तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कुंकळचो हिस्ट्री, कुंकळचो रिवोल्ट फर्स्ट रिवोल्ट एशिया आनी 15 जुलय 1583 हेज्या पयलो एशियाक खंयचो रिवोल्ट ना. बट हो रिवोल्ट खूब वर्सां खबर ना धांपून उरलो. जे गव्हर्मेंट्स पावरां हाडले, जे कम्युनिस्ट हाडले तांकांय तितली म्हायती नासली आनी आमकांय तितली हें नासली. बट 1995 जे स्टेट फंक्शनां तेन्नाचो प्रेजिडेंट शंकर दयाळ शर्मा ते लिबरेशन डे प्रोग्रामा येयल्लो ताका स्टेट गव्हर्मेंटान इनवायट केल्लो. सो तेणें कितें म्हणलें पिंटो रिवोल्ट सांगलें, राणी रिवोल्ट सांगलो. ओके. एन वन रिवोल्ट इन अ स्मॉल विलेज इन सावथ गोवा म्हणलें. तेन्ना जोकीन डायस अटेंड जायना आसलो जो आमचो कुंकळेचो गांवकार. सो ताका तेजें रगत शिजलें थिंगाच. राग येयलो. तेन्ना डॉक्टर वेरसिम कुतिनो गोंयां येयलो आसलो. तो अमेरिका शिकयतालो चिकागो युनिवर्सिटी. सो तो ताका मेळ्ळो. मागीर डॉक्टर इक्लिस डिसोजा. सो ते एकठांय जावन एक हेका रिप्लाय केलो तेमी स्टेट गव्हर्मेंट आनी प्रेजिडेंट हें उलयलें तें रॉंग म्हूण. सो तेन्ना आमी एक कमिटी फॉर्म केल्ली आनी ती 1995 to 1999 3 वर्सां आमकां ते डॉक्युमेंट काडपाक गेले. ओके. डॉक्युमेंट मेळ्ळे म्हणटकीर आमी स्टेट गव्हर्मेंटाक बरयलें. पयलीं सद्या आमी डिसायड केलें एक मेमोरियल इरेक्ट करपाक तेंचे उगडासा. कित्याक पाद्री मारले तेंचे चर्चीन कोपेल थंय आशिल्ले. आमचें कांय नासलें. सो पयलीं सद्या आमी फर्स्ट इनिशिएटीव तो घेलो. आनीक तुका सगळ्याक खबर आसा हे की ते पाद्रेक मारले म्हूण कुंकळकाराक पुर्तुगेजांनी किरमिदोर म्हणून आज पसून चर्च हेजेर गेले तेंगे एनसी बोर्डी आहा तेजेर आजून बरयलो आहा कुंकळकार क्रिमिनल म्हूण. आनी आमी आमचे चिफ्टन झगडले आनी तेमी ते जीव दिलो फॉर सुवाराज आनी सुवार धर्मा. ते तूं झगडले आमी प्रावड आनी आमी प्रावड जाता ते मारले म्हण. ते हें जालें म्हण. आतां कितें तेन्ना पोर्चुगीज गोंयां येयलो नोव्हेंबर 1510. सो ते कन्वर्ट करून ते झुजून सालसेटी पावले 1543. सो 1543 आमी कुंकळकार झगडले. 1543 टील 1583 40 years ते आमगे देवळां डेजिग्नेट करप आनी कितें हें करप. 40 years आमी ताका झगडले. आनी 15 जुलय 1583 आनी तेज्या पयलीं आमी कितें केलें 15 जुलया पयलीं आमची देवी सांतादुर्गा थिंग थोडे वाटे आसली
तेजे मूल स्थान. हय सो ते थिंगा आसली ती फातर्पा एक जाग्यार आमचे व्हरोन दवरली आनी थिंगा फातर्पा बाळ्ळी हांडा बाळ्ळी येताले आनी थिंगा बिजापूर सुलतान ऑफ बिजापूर तेडे हाडनाले. सो थिंग व्हरली आनी मागीर हे चालू जायता मागीर सारकें जायना म्हूण 15 जुलय एक वर जालो तोडयेपाटा आनी ते वरा 5 पाद्री मेले. तशें एक पोर्चुगीज सिविलियन मेलो. तशें ते आमी आसली फूल आमी एवरी टायम ते आमी घेवन येताले आनी 14 तुगेले आमचे लोक मेले. सो तेन्ना तो हो इन्सिडंट ना एक रिकॉर्ड हातूंत हिस्ट्रीक रिकॉर्ड बसून केल्लो आसा तो की तेन्ना जे कुंकळी येवपाक म्हळ्यार पुर्तुगेज कितलेच जरी सामके हे आसले कितें आमचे वॉरियर आसले कुंकळी येवपाक भिताले कारण ते ट्राय येवपाक भिताले कारण कुंकळेंतल्यान जो प्रतिकार जालो तो तातूंत आनी खंयच जाय नाशिल्लो खंय जाल नाशिल्लो. हातूंत भितरय बी जे तुमचे 16 जे महानायक हांकां मारले म्हणटात तेय बी ताणें कितें फुटोवन हें केलें की तुमकां आमी तें सगळें सेटलमेंट करया उलोवया अशें आपोवन हें केलें. सो येदो व्हडलो इतिहास आसूनय बी तूं म्हणटा सो इतलीं वर्सां हो इतिहास लिपून कित्याक उरलो काय म्हण आनी ताजेर उजवाड कसो पडलो तेजे उजवाड आमी मागीर ते पेपर कालेक उलय कित्याक हेणें प्रेजिडेंटान सांगिल्लें म्हणटरी आमचे ते चाळवले थंयच्यान ते स्टार्ट जाले अरे मेन रिवॉल्ट आहा तो हो म्हणटा शेखर दास सावंत बेस्ट ब्रीफली मेन्शन केलो वन रिवॉल्ट फ्रॉम स्मॉल विलेज इन सावथ गोवा. ओके मेन रिवॉल्ट आहा तो. सो तेन्ना आमी डॉक्युमेंट केलो म्हणटरी आमी मागीर एक वर्ल्ड लेवलाचेर प्रेस कॉन्फरन्स BBC आपयले CNN आपोवन आख्या इंडियन प्रेसा आमी वीथ डॉक्युमेंट खंय रिवॉल्ट हे रिवॉल्ट खंय जाली प्रेस कॉन्फरन्स तुगेली मारगांव ट्युरिस्ट हॉस्टेल आमी तांकां आपोवन हाडले आनी सगळे येयले. हय डॉक्टर हो इनिशिएटीव डॉक्टर वेरसीम कुतिनन घेन आनी तेच बरोबर डॉक्टर एकलीत आहलो जोकीन डायस आहलो. सो हे सगळे एकठांय जावन आनी तेडे आम गेले. हांव आहलो लेविन्सन आहलो विजय कुमार कोबरे आनी लेविन्सन मार्टिन्स IAS जालो. सो आमी ते काले कोण प्रेस गेलो म्हणटरी चर्च हालयली आनी गव्हर्मेंटूय आहलो हो आनी रिवॉल्ट खूंय आहलो काय तुमकां हे डॉक्युमेंट्स मेळ्ळे खंय ते डॉक्युमेंट चडशे आमचे हिंगाय हाडले चडशे आमी पोर्चुगीज आर्कायव्सांतसून डॉक्युमेंट हाडले आनी आमी तेन्ना हिस्टोरियन तेवतोन डिसोजा आहलो आनी पोर्चुगीज आनी एकलो आमचो वळखी आहलो तेमी आमकां भरपूर आदार केलो. सो वेरसीम मोडटालो तेंगा. सो ते आमी फर्स्ट आमको पेपर घेयले आनी तो फ्रॅक्चर प्रेस घेवन आमी मेमोरियल बांदलें. तूं म्हणटा की एक वडच्यान तुमच्या कुंकळ्याचे इगर्जेक अजुनूय तो प्लँक आसा प्लँकाचेर हे 5 पाद्रीक मारले म्हण ते बरयल्ले आसा आनीक कुंकळकारांनी हे केल्या अशे तरेचो उल्लेख आसा. दुसरे वटच्यान त्याच पुर्तुगेज हातूंत भितर आर्कायव्जाक तुमकां की तुमच्या लोकांक कसो रिवॉल्ट जाला आनी तुमच्या लोकांक कशें हें केलें तें बरयल्लें मेळ्ळें तुमकां. सो दीस इज एक मातशें तुका हें दिसना म्हणजे ज्या हातूंत चर्चीन कितें केलां चर्चीन तेंगेले बेस्ट आतां ते कॉपेल जाला ते मेमोरियल रोखडे बांदले तेंचे ना ना चर्चीत म्हणल्यार चर्चीचे तेन्ना चर्चीत म्हणल्यार धार्मीक हातूंतल्यान म्हणना हांव ते पॉलिटिकल हातूंतल्यानूच म्हणटा तुका जे पुर्तुगेज जेन्ना हे आशिल्ले गव्हर्मेंटांनी बांदलो तेच तुका तेंगे मेमोरियल तेंचे गव्हर्मेंट रोखडे बांदलो तेमी आम मागीर बांदले ते सायडीक आम बांदले आमी आमचे हे मेन आसले आनी हो रिवॉल्ट फर्स्ट रिवॉल्ट म्हूण सो आमी तेजेर ते कित्याक बांदले सगळ्यांक कळो जाय म्हूण ते बांदिल्ले म्हणटरी चडशे वर्ल्ड हिस्टोरियन येयले आनी वर्ल्ड हिस्टोरियनांनी तेमी मागीर बरयले तेमी बरयले की हो फर्स्ट रिवॉल्ट एशिया आनी हेजेसो रिवॉल्ट खूंय ना. सो 400 तुगे बिफोर इंडेपेंडंट मोर दॅन 350 years बिफोर इंडेपेंडंट हो रिवॉल्ट जालो. सो तेका लागून आम ते बांदिल्ले म्हणटरी मागीर आमचे दुसरी डिमांड आमी गव्हर्मेंटाक स्टार्ट केले.
कसकर तुमी जे तुमचे थंय तुमी मेमोरियल बांदले आनी ताचे फाटल्यान तुमचो एक डिमांड आशिल्लो की हो जो सुवाळो आसा तो गोंयांतलो म्हणजे हो जो रिवोल्ट आसा तो गोंयांतलोच न्ही इंडियेंतलोच न्ही तर एशियांतलो पयलो रिवोल्ट अगेन्स्ट आमचे एग्रेशन जे कोण करतात भायले लोक येवन करतात तांचे अगेन्स्ट एक जालो. दुसरें म्हणटा ते ताका लागून तुमचो डिमांड आशिल्लो की हे फंक्शन आहा ते स्टेट लेवल फंक्शन म्हणून हे करचें साजरे करचें म्हणून. दुसरें आशिल्लो की हो जो रिवोल्ट आसा ताजो जो इतिहास आसा तो पाठ्यपुस्तकाक आमचे सिलेबसाक येवचो म्हणून. सो दोनूय तुमचे मागणी मान जाल्यो त्या विशीं तुका कितें सांगलां? आमी मेमोरियल बांदलें इनॉग्रेशन केलें म्हणटी 27 नोव्हेंबर 1999 आमी ते इरेक्ट केलें. तेच फाटल्यान आमी 20 वर्सां झगडे म्हळ्यार मेमोरियम लिहिताय कितले चीफ मिनिस्टरीन गेले 99 टील 2022. मागीर आमचो शांताराम नायक राज्यसभाक आयले. राज्यसभा पास जालो बट तेम डिसिजन गेले फर्स्ट स्टेट असेंब्ली पास जावन तेम करपा जाय म्हणून. आनी तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट थिंगाय काँग्रेस आहलो हिंगाय काँग्रेस आहलो. हिंग दिकांबर कामत चीफ मिनिस्टर आहलो 2007 to 2012. आनी शांताराम नायक आनी थिंग मनमोहन सिंग आनी थिंग पास जावन हिंग येयलो. बट 5 वर्सां हिंगा स्टेट गव्हर्मेंटान तुगे असेंब्लीकूय हाडूं ना आनी तो रिवोल्ट एक्सेप्ट करून रिकग्नायजेशन दिवंकूय ना ताका पावलो. आनी तेच हाडल्यान पोते तुगेले मनोहर पर्रीकरा मेळ्ळे. कितले चीफ मिनिस्टर आमी कोणें करूं ना. डॉक्टर प्रमोद सावंत हो एकमेव चीफ मिनिस्टर आहा आफ्टर लिबरेशन. लिबरेशन जालें एकलो चीफ मिनिस्टर जेणे आमचे डॉक्युमेंट्स आहले तेणें घाडस घेवन कित्याक पॉलिटिकल डिसिजन तो हे रिवोल्ट करपाक बरें पार्टीचे एक एक वोट पार्टी एग्री जायना. सो तेणें करेज घेवन हो स्टेट लेवल न्हू नॅशनल लेवल नॅशनल वॉर मेमोरियल डे म्हूण तेणें 15 जुलय 1583 रिवोल्ट नॅशनल एज वेल एज स्टेट लेवल तेणें आमकां हो दर्ज दिलो आनी फंक्शन फ्रॉम 2022 स्टेट लेवल सेलिब्रेट करता. आनी त्याच दिसाक स्टेट डेलिगेशन वयता एक मिनिस्टर वयता दिल्ली वॉर मेमोरियलाक थिंगाय भेट करता हो दीस हें करपाक. सो तेका लागून आमी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत फाल्यां चीफ मिनिस्टर कोण वचपाचो आसा ना तुमच्या ना फाल्यां डेली तो कितें करता एक मिनिस्टर आनी फ्रिडम फायटरां वता तो एक 5 मेंबर डेलिगेशन थिंग वयता. आनी हिंगा फाल्यां सुभाष फळदेसाय हिंगा आनी 4-5 MLA आहा. ओके. दुसरें तुमचो जो आनी मागीर आनी कितें जालें तें जालें म्हणटकीर आमी मेन आमचे हिस्ट्री हो फर्स्ट रिवोल्ट इन एशिया. सो हिस्ट्री बुकां हो येवपाकूच जायो कित्याक हेर सगळे रिवोल्ट हिस्ट्री बुकां आहा. सो हेवूय आमचे 20 वर्सां हें जालें. सो हेवूय डिमांड आतां गेले ते वर्सा न्यू टेक्स्ट बूक येयला 11th स्टँडर्ड तें तूं एक चॅप्टर आमगे आहा आनी हे वर्सा 9th स्टँडर्ड हिस्ट्री टेक्स्ट बुकां पब्लीश जाला. सो हो तुमचो तुमी म्हणटात की हो रिवोल्ट आसा तो एशियांतलो पयलो रिवोल्ट. सो फकत ते गोंयच्या सिलेबसाकच येवपाक जाय काय तुका आमचे इंडियेचे जे हे आसा सेंट्रल आसा थंय येवपाची गरज ना. नॅशनल हिस्ट्री हितूंक इंडिया येवपाकूच जाय तो कित्याक भायले हिस्टोरियन आतां तुगेले माकाव युनिवर्सिटी हिस्ट्री स्टुडंटू एवरी इयर तेंचो बॅच येता. माकाव युनिवर्सिटी ते पोर्चुगीज ते हिस्ट्री तेंचे भुरग्यांक धाडटा कित्याक हो रिवोल्ट एक्चुली हो रिवोल्ट आमचे आनी पोर्चुगीजां म्हणून बट ते हिस्ट्री स्टुडंट शिकता. आनी रोमाक एक पाद्री तो केरलाचो पाद्री रोमा आहा तेणें हेजेर PhD केला. ओके. सो ही हिस्ट्री तुगेली नॅशनलू न्हू इंडियेकूय न्हू ही वर्ल्ड वायड पावपा जाय. तेका लागून आमी आतां डॉक्युमेंट्री ही डॉक्युमेंट्री पब्लीश करून ती PhD कोण करता तो खंयचो भुरगो PhD करता हेजेर तेका शिकपाक
ही तेका मेन बेज जातली. सो तेका लागून आमी आतां डॉक्युमेंटरी जाली जावपाक डॉक्युमेंटरी इन प्रोसेस आहा. कोण डॉक्युमेंटरी एक आतां प्रमोद सावंतान इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंगा दिला. बट आमी तुगेले इंटरनॅशनल लेवलार ती पावता जाल्यार आमी वर्ल्ड हिस्टोरियनाक घेवचे पडले. सो ती आमी कुंकोलीं चिफ्टन मेमोरियल ट्रस्टाचेर ती कोतले आख्खे हिस्टोरियनाक घेवन वर्ल्डाचे. आनी ती इंग्लिशीन जातली कित्याक वर्ल्डा तुगे हिस्टोरियन ऑस्कर तुवें म्हणलां की येदो व्हडलो रिवोल्ट, फर्स्ट रिवोल्ट हातूंतलो एशियांतलो फर्स्ट रिवोल्ट, पूण इतलो तेंप ताका म्हणजे फाटली जर तुमी 94 उपरांत आवाज करतकीर ताका एक म्हणल्यार लोकांक कळ्ळो. सो इतलो तेंप लिपून आशिल्लो. दुसरें तुमचें तूं ज्या हातूंत रावता कुंकळ्ळी, सो AVC म्हणजे असोळणा, वेल्ली आनी कुंकळ्ळी हे तिनूय आसलो. जर आमकां आमचे फ्रिडम स्ट्रगल आसूं बाकीचे आसूं ह्या तिनूय जे गांव आसात तांचें कॉन्ट्रिब्युशन म्हाका दिसता की सगळ्याकय चड आसतलें. आनी स्पेशली पोर्तुगेज सत्ता आसून आनी हे तिनूय गांव आमचे क्रिस्तांव डॉमिनेटेड आसुनूय बी रिवोल्ट तेन्ना पुर्तुगेजा कडेन झगडप म्हणल्यार एक भाशेन म्हणटाले की क्रिस्तांवपणाचे अगेन्स्ट झगडप अशें तरेचो एक समज आशिल्लो. तरी आसतना ह्या हातूंतल्यान जितले फ्रिडम स्ट्रगल फ्रिडम फायटर्स आयले तितले आनी खंयच म्हाका दिसता आनी खंयच्याच हातूंतल्यान येवना. म्हणजे हांव गोंयांत भरपूर लोक कडल्यान फ्रिडम फायटर आयले, पूण तरी हे एक तिनूच गांवां जर हे केले जाल्यार ते म्हणजे थंयचे लोक आतां तातूंतल्यान जावपी तयार जावपी फ्रिडम फायटर हो जर पर्संटेज पळयल्यार भरपूर व्हडलो आसतलो. अशें आसतनाय बी आमचे पयर जुलिया मिरेसाच्या जे आमचो 18 जुनाच्या दिसा जेन्ना आमचे गव्हर्नर श्रीधरन पिल्ले आयले तेन्ना तुवेंच एक हें केल्लो की आमी राम मनोहर लोहियाचे ताका आमचो फादर ऑफ गोवन अनरेस्ट म्हणटात. गोंयची जी क्रांती हे जावपाची ताणें स्टार्ट केली म्हणटात. पूण त्या तितलेंच काम जुलिया मिरेसाक आसा, पूण जुलिया मिरेसाक अजून कोण अजून जुलिया मिरेसा एक पुतळो ना गोंयांक. सो तुका अशें दिसता की AVCचो जो कॉन्ट्रिब्युशन आसा हातूंत भितर तें खंय तरी सायडलायन जाता किंवा अशें जाता अशें दिसता काय म्हण तुका? आतां हे आमचें हें जालें म्हणटी 15 जुलय 1583 आमची थिंग पीस ट्रिटी म्हूण वयले कोर्टां 5 जाण मारले, एकलो तुगेलो उडी मान गेलो. मागीर कितें जालें, मागीर आमी तेज्या पयलीं लागून आमचे टीम डबल टेस्ट काय आमी आयकनाय म्हणून टॅक्स कुंकोली तेन्ना प्रॉस्परस सारकी कित्याक मेन ऑक्युपेशन तुगेलें एग्रीकल्चर आनी ट्रेडी आनी ट्रेड कार्पेंटरी चारी फेमस सारके. आख्खे पोर्चुगीज हिंगसर पुर्तुगाला वताले. चारी आनी चितारी म्हणले चित्रकार सारके आख्खे वर्ल्डा फेमस तुगे हिंगसर जाले. तशें तेन्ना पोटरी आहली माती हें करपाचें आनी एग्रीकल्चर. सो तांकां ते 4 टॅक्स घातले. सो आमकां कुंकळे डबल टॅक्स घातले तुमी. ताका लागून आमी टॅक्स भरपाचें बंद केलें. आनी क्लियर कार्ड आहा 1575 to 1583 8 years आमी भरूंक ना. ओके हा फर्स्ट नॉन कॉपरेटिव्ह मुवमेंट बिफोर 350 years बिफोर महात्मा गांधी स्टार्टेड. ओके कुंकळ्यांक तुगेलो आमी केलो आमचे कोडवाड तें केलें म्हणटी आतां हें मारलें म्हणटीची आमी ते टॅक्स कलेक्टर आसता इस्तिवान रॉड्रिगीज म्हूण. सो ताका तें मारलो आनी टॅक्स घेवपा तेन्ना सुद्दां तेंगे इंस्पिरेशन घेवन आमी कुंकळकार झगडले. आनी तेन्ना कुंकोली म्हणलें 5 रेव्हेन्यू विलेजीस तेन्ना पोर्चुगीजाचो 5 म्हणल्यार कुंकोली, वेल्ली, आसोळणा, आंबेली आनी वेरोडा हे 5 विलेजीस रेव्हेन्यू कलेक्ट करतले. सो ते आमी बंद केलें म्हणून आमची जमिन्यो आख्खे वयले तेमी फूल. आनी मागीर 1948 आमी जगोंड कोर्टां आमी जिखिले ते आतां. आनी तेन्ना हेजें इंस्पिरेशन घेवन तेज हाडल्यान जे पळय आमचे फायटर आहले आमी कुंकळकारां सोडूं ना.
सो पोर्चुगीजा फाटल्यान झगडत रावला आमी. हय. आनी 1946 जुनाक जेन्ना आमचो डॉक्टर जुलियन मेनेझीस बर्लिना मेडिसीन शिकपाक गेल्लो, थिंगा तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेळ्ळो. सो ते फ्रेंड जाले, ते सांग क्लोज फ्रेंड आसले. सो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंडिया इंडिपेंडंटाक आसलो, थिंगाय जगतालो. सो त्या रेस्ट घेवपा जाय म्हण आनी हूंय तो म्हणून वयता म्हण. सो जुलियन मेनेझीसान कितें सांगिल्लें तेका, तूं हूंय वचनाका, तूं आपणा घर आहा, आसलो ना ती कोण तुका हें जावपाना, तूं थिंग यो आनी रेस्ट घे. कित्याक जुलियन मेनेझीसा खबर आसली हिंगा तुका हें इन्स्पायर कोता आनी हें कोता जाल्यार हेजेसो हें जाय म्हण, मनीस जाय म्हण. सो तेणें ताका कॉन्विन्स करून जून 1946 हिंगा हाडलो. तो 9 जून 1946 तो पावलो. सो 10 जून थिंगा कळ्ळें. सो 10 जून तेगे घरांत मिटींग जाली. सो मिटींग तेणें राम मनोहर लोहियान तांकां सांगलें की तुमी तरी फायट दितले, एक तुमी वोगों रावंक जायना, एक मिटींग करुया आनी तांकां चॅलेंज करुया म्हण. सो थिंगसोच मागीर ते पेंजीम गेले सांगपाक कितें करपाक ते. सो 18 जून लोहिया मैदानार, ते आतां लोहिया मैदानार थिंगा ते मिटींगे ते गेले, थिंगा एरेस्ट जाले. एरेस्ट करून तांकां दोगांकूय एरेस्ट केले. तेच बरोबर थिंगा आसले तांकांय गोले आनी तांकां आग्वाद व्हरून मागीर राम मनोहर लोहिया तेमी थोडे दिसान ते बॉर्डरी भायर सोडलो आनी हें काडलो. आनी ते मुवमेंटासून लोक इतली चाडलो, आख्खे लोहिया मैदान भरलें. ते चाडोन तेन्सोच मुवमेंट इतलो जालो आनी तेन्सोच कोंकोलीन इतले मुवमेंट. आमचे 2 ग्रूप आसले, एक फ्रिडम फायटर तुगे झगडपाक पुलीस स्टेशन हय आझाद म्हणून, आनी आमचे आसले ते चड एक ग्रूप आझाद झगडपाक आसलो, पुलीस स्टेशन फोडपाक, ते येयले मारपाक. सो ते आमचे आसले तुगे शाबद देसाय आसलो, दत्ताराम देसाय, 2 जाण दत्ताराम देसाय आसले आनी कुश राजेंद्र देसाय आसलो. सो हे सांग मिलिटरी ही कोणाकूय आयकनासली. आनी खूंय पुलीस स्टेशन फोडलां, बेती जावं कुंकोलीं. सो कुंकोळकार आसले. सो तेन्सोच इतली झगडून एवरी हावजांत गेलो फ्रिडम फायटर आसले, वोत मेले, पुलिसेन मारले, वोट पुलिसेन टॉर्चर केले आनी फॅमिली इतली टॉर्चर केल्यो. तेंगे भात येता ते भात घेवन वयताले ते म्हणल्यार उपास दवरप. फ्रिडम फायटर तेन्ना फॅमिली हे रानां बी आसताले न्हू, फॅमिली त्रास करप इतली आमी सोडले. बट आमी केशेय सोडना, टील लिबरेशन आमी सोडना. ताका लागून म्हाका म्हणजे आमी आमचे भासाभास थांबयता आसतना तुका एक लास्ट क्वेश्चन म्हाका विचारपाक जाय असो की इतलो कुंकळचो आसाच ना असो न्ही, पण असोळणेचोय आसा, वेडलीचोय आसा, तितलोच कॉन्ट्रिब्युशन आसा. पूण हो जो एबीसीचो इतिहास आसा तो सारको विथ डिटेल आतां मेरेन लोकां मुखार आयला काय तो अजून येवपाचो आसा काय येवपाक जाय? डॉक्टर जुलियन मेनेझीस आमी सांगिल्लां गोवोरमेंटाक, तेका आमी म्हणटा ते अनसंग हिरो म्हण, तेजें नांव हूंय येना, तेजो पुत्रोय ना आनी तेजें नांव येना. राम मनोहर लोहिया आमी ना म्हणना कोल्ना म्हण, बट तेका मेन मनशां हाडलो आनी मेन मनशान हो मुवमेंट हें केलो, तेजें नांव हूंय येना. सो आमी गोवोरमेंटाक मागलां की आतां डॉक्टर प्रमोद सावंता की तेका डीम हें तुगे रेकग्नायजेशन मेळोंकूच जाय. तेच बरोबर आतां तेका आसोल ना, तेजे एक स्टॅच्यू घालन, तेजे एक थिंगा मेमोरियल येवपा जाय आसोल ना. आनी हो आमचो 15 जुलय 1583 तेच भाशेन 18 जून ते सेलिब्रेट करता मारगांव लोहिया मैदान. तेच भाशेन 18 जून तेमी आसोल ना तेजे गांवांक. आनी तेजो बरो तो रूम आहा, ते चेर बसयले ते हॉलतेर पयलींची कदेलां ते आजून आहा. तो रूम ते मिटींग जाल्ली ते आजून आहा. सो तो तेमी गोवोरमेंटान घेवन मेंटेन करून तो एक मेमोरियल तेजे थिंगकोचे. कित्याक हिस्टोरियन भरपूर येताय बट ते बरें दिसना. इवन आतां आमचे चिफ्टन मेमोरियल गोवोरमेंटान गेलो रिनोवेशन टेंडर येवपा,
तशे डॉक्युमेंट येतली. सो आमी गव्हर्मेंटाक मागता ते रेनोवेशन बेगीन करचें, कित्याक आख्खे वर्ल्डाचे हिस्टोरियन येता आनी ते मागीर हें जाता. तशें आमी हिस्ट्री आसोलना फोर्ट विदावट आसोलना फोर्ट ही हिस्ट्री तुगेली जायना. आमी तेन्ना निशेध मारलो की चर्च थिंगा आसोलना चर्च बांदला ओके, बट तेच सायडीन एक हें आहलें फोर्टाचें, तेवूय आतां तेमी हें करना. सो आमी गव्हर्मेंट आनी पंचायतीक एटलिस्ट सिंबॉलीक ते सायडीन तुगे रिवर्स आला तेंकोन ते सायडी एक उगार आहा तो गव्हर्मेंटा थिंगा एक सिंबॉलीक फोर्ट आसलो म्हूण एटलिस्ट ते हिस्टोरियन येताय तेंगा थिंगा फोर्ट आसलो म्हूण सिंबॉलीक फोर्ट हे तयार करचो. सो हे आमची डिमांड. आनी आतां गव्हर्मेंटान पयलींच चीफ मिनिस्टरान सांगलां की मार्टर्स डे पळय गोंयान जीव दिला तांकां रिकग्नायज करतले म्हूण. आनी ताका आमकां फायनान्शियल हें नाका, आमकां फकत हे 15 जाण मेले ताका फर्स्ट मार्टर्स म्हूण डिक्लेअर करचे गव्हर्मेंटान. हीच आमची गव्हर्मेंटाक हे आमी आमचे फाल्यांचो जो चिफ्टन्स डे आसा ताज्या पयल्या दिसा म्हळ्यार आमी पयले सांजेक ही आमी मुलाखत घेतल्या की ताका हे जे ऑस्करान जे डिमांड्स मुखार दवरिल्ले आसात म्हाका दिसता की ते मान्य जावपाक जाय. कारण मेन म्हणटात ते सगळे जर आमी गोंयचेच न्ही, म्हाका दिसता की सगळो रिवोल्टाचो जर स्टार्ट जर खंय जाला जाल्यार हो कुंकळच्यान जाला. आनी कुंकळेक ताजो ड्यू जे रिकॉग्निशन मेळपाक जाय ते मेळपाक जाय. आनी जे 16 जाणांनी ह्या खातीर म्हळ्यार 15 जीव दिलो आनी दुसऱ्यांनी तितलेच धाडस दाखोवन इतले हे केले. सो म्हाका दिसता हय. सो आनीक पॉयंट आसलो कितें म्हणटात कुंकोली आनीक हे युनिकनेस म्हळ्यार हय आमी आतां हांव ऑस्कर मार्टिन्स, हांव क्रिश्चन आनी हांव फॉलो ऑफ जिजस क्रायस्ट, बट हांव म्हजे रुट्स आनी हांव वयसर येयलो आज पसून विसरना. आनी आमी आमचे देवळांकूय 12 वांगोळ आहाय आनी चर्चीकूय 12 वांगोळ आहाय. आनी आमची ब्लड रिलेशनशीप आहा. आमी हिंदू आमी कन्वर्ट जाले, आमचे भाव आमी हिंदू आमी विसरले, आमची ब्लड रिलेशनशीप. सो हे आमचे एकवट आजून पसून इम्युनिटी कोणेन तोडूंक जालना. आनी हांव क्रिश्चन जावनूय हांव सोद्रांक आतां आमी देवी वयले थिंगा ते एक मार्चा एप्रिल सेम रुटान ती पालखी थिंग भायर काडटा तेन्ना हांव थिंगा आसता. सेम रुटान ती तोडे पाटा तेजे मोर इश्टाना येता. सो ती जात्रे आनी तेच आमी थिंगा तांकां फेस्ताकूय 2 तारखेर सावथ साबणी फेस्त जाता. ते गांवकार भायर गांवकार आमगे फेस्ता येता, आमी थिंगा जात्रे वयता आनी पालखी बाट केले तेन्ना हांव आसता. सो ही आमची रुट्स विसरना. आनी म्हाका मुगे वांगड बांदकार, सो मुगे भाव कोण ते म्हाका हिंदू भाव म्हाका खबर आहा. ही युनिटी आजून आहा आनी हे युनिकनेस आख्या वर्ल्डाक खंय मेळपा ना तुका. सो हांवें स्टार्ट करतना तें म्हणलें की कुंकळेचे भितर एक हें आसा की कुंकळे इतलो आदर्श गांव आनी खंय नासतलो म्हणून. सो म्हाका दिसता मेन म्हणटा तें जर गोंयकारपण म्हणटा जाल्यार हे जे कितें कुंकळेक चालू आसा तें गोंयकारपण. भाव भावाचें नातें मागीर तो दुसऱ्या धर्माक आसूं वा दुसऱ्या धर्माक आसूं दोगूय जाण भाव हे जाणा जावन घेवप आनी आपले मूळ विसरनासतना फुडें वचप. ताका लागून हांवें म्हणलें की जो मूळ विसरता तो समाज सदां फाटीं पडटा म्हणून, आनी जो मूळ विसरना तो सदांच प्रॉस्पर जाता. सो म्हाका दिसता की फाल्यां आमचो चिफ्टन्स डे सेलिब्रेट जावपा आसा. सो ताजे खातीर तुका परत एकदां परबी आनी तुजे सगळे कुंकळकार भावांक परबी. आनीक तांचे जे डिमांड आसात ते म्हाका दिसता गव्हर्मेंट फुलफील करतलो अशी आशा दवरून ही आमी चर्चा थांबयतात. परत एकदां देव बरें करूं आनी आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.